1,78,000 मतदारांची नावा मसुदा वळेरेंतल्यान वगळ्यात। आता मेरेन 10.84 लाख मतदारांचे एन्युमरेशन फॉर्म एकठांय केल्यात। 1.82 लाख मतदारांचे मॅपिंग प्रलंबित आसा अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी दिली। राज्यात अपघातांनी भर पडत आसा पूण थांबपाचें नांव घेना। शेनवारा मालीम जेटी लागसार अपघात घडलो। मरण आयिल्लो दादलो बसीच्या टायरा पोंदा आयिल्ल्यान ताका जाग्यारच मरण आयलें। मरण आयिल्ल्या दादल्याची वळख अजून मेरेन पटूना। पुलीस फुडलो तपास करतात। शिमला हाऊसिंग बोर्डात आशिल्ली घरां 20 कलमी कायद्या खाला काँग्रेस पक्षान मोडपाक घेतिल्ली। पूण भाजपा सरकारान काडिल्ल्या म्हजे घर ह्या येवजणे खाला घरां नांवार करपाक सुरवात केल्या। म्हजे घर येवजणेंतली घरां 2027च्या विधानसभा वेंचणुके आदी नियमीत करून दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भाजप उमेदवारांक वेंचून दियात अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें। गोंयांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाक बंदी आसा। तरी लेगीत 70च्या सोनाळ, तार सावड्डे आनी हेर वाठारांत म्हादय न्हंयच्या पत्रांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालूच आसा। ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडले उपरांत संबंधितान ह्या प्रकरणात कारवाय करून सुमार 5 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केलो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। अडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लब उजो प्रकरणा उपरांत नेम मोडपी क्लबा आड गोंय सरकारान व्हड मोहीम सुरू केल्या। हातूंत वागातोरांतले कॅफे CO2 आनी गोया अशे 2 नामनेचे नायट क्लब सील केल्यात। शेनवारा 13 डिसेंबराक वागातोरांतल्या ओझरान दोंगुल्लेचेर आशिल्ल्या कॅफे CO2 ह्या क्लबाचेर कारवाय केली। क्लबा कडेन उजो पालोवपा संबंधी ना हरकत दाखलो आनी बांदकामाची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी नाशिल्ल्यान वरिष्ठ नागरी सेवा अधिकारी कबीर शिरगांवकर हांच्या फुडारपणा खाला संयुक्त अंमलबजावणी समितीन ही कारवाय केली।
शुक्रारा सांजवेळार वेर्णाच्या एका स्क्रॅप यार्डात भिरांकूळ उजो लागिल्ल्यान ह्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाचो वेव्हार उक्ताडार आयलो. जोसेफाच्या फॅमिलीन स्क्रॅप यार्ड धनिया कडेन कसलोच अर्थीक वेव्हार नाशिल्ल्याचें सांगलें. तशेंच फाटलीं 3 वर्सां जालीं थळाव्या स्क्रॅप यार्डाक विरोध करत आशिल्ल्याचें मुखार आयलें. हो स्क्रॅप यार्ड जाता तितले बेगीन मातये परवण करचो असोय उल्लो थळाव्यांनी मारलो. काकरा वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून थळावे मागणी करताले. उपरांत ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली. ताच्या उपरांत संबंदीत खात्यान ह्या प्रश्नाची दखल घेवन उदकाचो प्रश्न सुटावो केलो. देखून थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयले. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी आधुनीक गोंयची बुन्याद घाली आनी सुरू केल्ली उदरगतीची कामां आमच्या कार्यकाळात पुराय जाली. ही अभिमानाची गजाल. मुळाव्या साधन सुविधांच्या नदरेन गोंय आतां उंचेल्या पावंड्यार पावला अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे 70व्या जयंती निमतान मुख्यमंत्र्यान पर्रीकाराक आर्गां ओंपली. उपरांत तो उलयलो. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर फुडारी हजर आशिल्ले. देशभरात संरक्षण विभागाची सुमार 18 लाख एकर जमीन आसा. तातूंतल्या 11,152 एकर जमनीचेर अतिक्रमण जालां. गोंयांत 5.11 जमनीचेर अतिक्रमण जाल्ल्याचे तेच प्रमाण हेर वेगवेगळ्या राज्यांतली सुमार 8,113 एकर जमनीचो न्यायालयात खटलो चालू आसा. 19 डिसेंबर 1961 गोंय मुक्त जालें. उपरांत गोंय सरकारान केंद्र सरकाराच्या संरक्षण मंत्रालयाक 70.22 लाख चौखण मीटर जमीन हस्तांतरीत केल्ली अशी माहिती राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी लोकसभेत दिली. दहाव्या सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल 2025चे शुक्रारा 12 तारखेच्यान सुरवात जाली. सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची सुरवात 2 म्हत्वाच्या आर्ट प्रोजेक्टा वरवीं जाली. शुक्रारा सांजे वेळार 4 वरांचेर ओल्ड गोवा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचेर बार्ज ह्या आर्ट प्रोजेक्टाचे उक्तावण जालें. जाल्यार सांजे 6 वरांचेर ताळगांव नागाळे हिल्स हांगासर क्ले प्ले हो संगीत सुवाळो जालो. सेरेंडिपिटीचे संस्थापक सुनील कांत मुंजल, सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची संचालक स्मृती राजकरिया आणि पणजे नगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्यांनी दिवली पेटोवन सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाचे उक्तावण केलें.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मीडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. कारापूर सरवण पंचायत वाठारात कोयराची समस्या कायम आसा. रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकार तर चालूच आसा. कोयराचे समस्येचेर आळाबंद हाडपा खातीर वेगवेगळे उपाय येवजण करून लेगीत कोयर काय कारापूर पंचायतीची फाट सोडिना. पंचायत वाठारात येवपी वाठादेव वाठारात बायपासा कुशीक सुको आनी ओलो कोयर उडोवपाचे प्रकार घडत आसा. हो कोयर कुसून सध्या वाठारात घाणी पातळ्या. दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा. कोयर उडयतल्यांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी लोकांकडल्यान जाता. काणकोण आगोंदा दर्यादेगेर ऑलिव्ह रिडले कासवान शुक्रार रातच्या वेळार सुमार 145 तांतयां घाली. ही तांतयां रानखात्यान आपल्या स्वाधीन सुरक्षीत सुवातेर दवरिल्ली आसा. 45 ते 65 दिसां उपरांत तांतयांतल्यान कासवाची पिलां भायर येतकीच रातच्या वेळार तांकां दर्यांत सोडटले अशी माहिती संबंदीत अधिकाऱ्यान दिली. शेनवारा सकाळी नोएडा एक्सप्रेसवेचेर दाट धुके पडिल्ल्यान साबार गाडयांचो अपघात जालो. शेनवारा सकाळी भरपूर प्रमाणात धुके पडिल्ल्यान वाहन चालकांची गैरसोय जाली. मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान अपघात जाले.
ह्या अपघातात जायते जाणांक दुखापत जाली तशेंच येरादारीची कोयणी जाली अशें कळटा. दिल्ली अबकारी खात्यान क्लब बारांनी फोगाचेर बंदी हाडल्या. इलेक्ट्रीक फोग लेगीत मारपाक बंदी आसा. गोंयांत हडफड्या रोमियो बाय लेन क्लबात उजो लागून 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्ले. ते उपरांत अबकारी खात्यान हो निर्णय घेतला. मुखार येवपी सण बरे भशेन जावचे ह्या हेतान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. फाटल्या दिसांनी इंडिगो विमान सेवा बंद दवरिल्ल्यान कांय प्रवासी आडकून पडिल्ले. हाका लागून प्रवाशांची गैरसोय जाली. 24 वरां भितर विमान सेवा रद्द जाल्ल्या प्रवाशांक आतां लुकसाण भरपाय दिवपाचें थारायलां. 500 कोटी रुपया लुकसाण भरपाय दितले अशें कळटा. गुजरातच्या वलसडात औरंगा न्हंये आशिल्लो पूल अचकीत कोसळ्ळो. ह्या घडणुकेक 4 जाणांक दुखापत जाली. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण हो ब्रिज कांय पयलींच मोडिल्ल्याचे अवस्थेत आशिल्लो. हो अपघात घडलो तेन्ना 4 जाणांक दुखापत जाली, पूण सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. हैदराबाद पोलिसांनी घोळे वखदां तस्करी प्रकरणात एका टोळयेक अटक करून वट्ट 70 लाखांची घोळे वखदां जप्त केली. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ओडिशाच्यान ही टोळी घोळे वखदां विकताली अशें कळटा. ह्या संदर्भात 5 जाणांक अटक केल्या. राजस्थान पोलिसांनी धाड घालून बेकायदेशीर सोऱ्याची 750 बॉक्सां जप्त केली. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण हो सोरो खंय तांदळाच्या साकापोना घालून व्हरताले. पूण थाडी वेळार पुलिसांक ती बॉक्सां सापडली.
ह्या प्रकरणात दोगांक अटक केल्या. हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे घुळे वखदांच्या वेव्हारात तशेंच सोरे तस्करेच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो धाडी सुरूच आसा. दिल्लीत दाट धुक्यासयत कुडकुड्याची थंडी पडिल्ली आसतनाच हवा प्रदूषण दिसून आयले. बरीच थंडी पडिल्ल्यान तशेंच दाट धुक्याक लागून येरादारी करप्यांक गाडी चलोवपाक आडखळ जाली. जाल्यार हवा प्रदूषणाक लागून भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आतां थळावे उक्तावपाक लागल्या. केरळच्या थिरुवनंतपुरम जिल्ह्यात डेंग्यूच्या दुयेंसान आता मान वयर काडल्या. जायते जाण डेंग्यू खातीर हॉस्पिटलांत उपचार घेतात. सरभोंवतणचो वाठार नितळ नाशिल्ल्यान तशेंच जळारां सांचून उरिल्ल्यान ही डेंग्यूच्या दुयेंसान वाड जाल्या अशें कळटा. सगळ्यांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन आतां दोतोर करपाक लागल्यात. राज्यात चडशा वाठारांनी बिबट्याची धुमाकूळ पळोवपाक मेळटा. लोक आतां रानांनी पावल्यात आनी रानवटी जनावरां लोकवस्तीत आयली पळोवपाक मेळटा. सालेली गोठण वाड्यार फाटले कितलेशेच दीस जाले बिबट्याचो वावर वाडला. हाची ताजी घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्ली पळोवपाक मेळटा. बिबट्यान वाठारांतल्या सुण्याचेर लेगीत हल्लो केला. आतां लोकांचेर हल्लो जावच्या पयलीं सरकारान फावो ती उपाय येवजण काडची अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. हालीसराक भारतात तरणाट्या भुरग्यांक डायबिटीस वाडपाचें प्रमाण सांपडपाक लागल्यात. इतल्या कमी पिरायेचेर डायबिटीस सांपडप ही चिंतेची गजाल थारता. हे सगळे अवलंबून आतां दिसपट्टे आहाराचेर आनी सारकी न्हीद नाशिल्ल्यान. भुरगे भायले खाण खातात आनी उपरांत तांकां तें माल थारता. तेलाचें खाण खावप, व्यायाम ना, सगळे जर वेवस्थीत नियंत्रणात दवरीत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता. भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात.
आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता. हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो. तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. पूण हें खाण खंयच्या वातावरणात तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सर जाता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावं येता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां. दात जर दिसपट्टे साफ दवरत जाल्यार काळजाचें दुयेंस वा डायबिटीस वाडपाची शक्यताय खूब कमी. दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण चडशे काळजाचे दुयेंस दात साफ न दवरिल्ल्यान जाता. कितेंय खाले उपरांत रोखडेच दात ब्रश करचे. कसलें बारीक कूस लेगीत दातांत शिरकून उरलें जाल्यार तें मोठ्यार पडपाची शक्यताय आसा. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स.
गोंयांत मसुदो वळेरेंतल्यान